कांय लोकांक सरकाराचे जागे बळकटावपाची संवय जाल्या, तशे लोकांक आता सरकाराचे जागे बळकावपाक मेळचे ना। सरकारी सुवातेची राखण करप पंचायत, डेप्युटी कलेक्टर, बीडीओ, मामलेदाराची जबाबदारी आसा। कोण जर बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण करता तर त्या सुवातेची राखण करपाक जाय म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लोकांक गव्हर्नमेंटाचे जागे एनक्रोच करपाची संवय जाल्ली आसा। ते गव्हर्नमेंटाचे जागे एनक्रोच करपाक मेळचे ना। आमच्यो पंचायती आसतल्यो किंवा आमचे ऑफिसीस आसतली, तालुका बीडीओ, आपल्या मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर हांच्यानी सरकारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करप हे गरजेचें आसा। कोण जर इल्लिगल एनक्रोच करता आसत जाल्यार त्या प्रॉपर्टीची काळजी आमी घेवपाक जाय। आणि आमच्या सरकारी ऑफिसां खातीर जावं ती पंचायती खातीर किंवा इस्कॉला खातीर किंवा बाकी मागीर ग्रावंडाय खातीर आसत जाल्यार ती आमकां दिवपाक कांयच हरकत ना, कारण ती पब्लिका खातीर जाता, म्हणजे लोकां खातीर जाता। आणि गांवच्या लोकां खातीर दिवपाक आमकां कांयच हरकत ना, कारण सरकाराचे ते लोकांचे पण ते जनरल पब्लिकाचे, इंडिव्हिज्युअल एखाद्या मनशाचे न्ही। म्हणून आयच्या दिसा त्यांनी मांडलेल्यो समस्या निश्चितच रित्या जाता तितल्यो समस्या बेगिनात बेगीन सोडयल्यो पाहिजे।